दीस सोमार एप्रिलाची 28 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 4 वोळ 23 तावन 31 पर्यंत. सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुवांव आपल्या जम्याशी पाटी गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगाड्यांनी आपणा लागीं कितें मेळ्ळें ते सगळे तांकां सांगी लागले. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबान हे परी मागलें. सर्वेस्परा, अंतराळांच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू आसल्या सर वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मरेफात तुवें म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक कुसांबळ जाल्यांत, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालाचो संघात धर्न देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पॉन्स पिलात हे जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परजे संघाता मेळोवन तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवंत सेवकाक जेजू विरोध ह्या शहरांत संघाता मेळ्ळे. आनी अशें जे तुजे पदवेन आनी जणवायेन घडलें म्हणून ठरायले तें तांणी कार्याक हाडलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्या भेस्टोमण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर दैरान परगटीशें कर. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिड्या गूण करूंक, खुणां आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणी करीत आसतना ते जमो जाल्ली सुवात सगळी हाल्ली. ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतर परगटूंक लागले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 2 1-3, 4-6 आनी 7-9. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. राष्ट्रां कित्याक कुसांबळ जाल्यांत, व्यर्थ उलोवण्यान जनांकां गुणगुणतात कित्याक, प्रितुमेचे राजा आनी अधिपती फितुरी चलयतात. सर्वेस्पराचे आनी ताणें मागलेल्याचे विरोध पेंकाट बांदून सोदतात. येया रे, आमचेर घाल्ल्यो संकली तुटोवया, आमचे वयले ताणें जू मोडून उडोवया, अशें ते म्हणटात. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्गापटार बसलेलो तांकां हांसता, वय सर्वेस्पोर तांकां खेंडून हांसता. उपरांत रागान पेटोवन तांकां तो भेस्टायता आनी आपलो क्रोध सडता तो म्हणटा, हांवेंच म्हज्या रायाक विंचून सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगटता. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला. अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर सर्व जनांगां तुजें दायज म्हूण हांव दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. लोंगडाच्या राजदांड्यान ताचे त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मोडके परी तूं तांकां फूड करतलोय. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. क्रिस्ता सांगता जर आमी जिवंत जाल्या तर सर्गेच्या वस्तूंक तुमी अत रेगा. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 वोळ 1-8 पर्यंत. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जो देवाचो अधिकारी एके राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकवणदार म्हणून आमी जाणाव.
आपणा सोबें देव असले खरीद तूं करताय तसली असर्या कोणाच्यानी करूंक साथ दिना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक तांगचे ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान मातारो जातस परत्यान जल्मोवचे म्हळ्यार कशें? आपले आवयचे कुशींत परत्यान रिगून ताणें जल्म घेवं येतवे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माल्ले खरीत कोणूच देवाचे राज्यान प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तामासातावन जल्मता तें रक्तामासच, आत्म्यातावन जल्मता तें आत्मीक स्वरूपाचें. तुमी परत्यान जल्माजे म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आजापावा नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. निकोदेम एक फारिजेव रातीच्या वेळार जेजूक मेळोंक येता. जुदेव अधिकारी मध्ये तो आसलो तरी जेजूचो गुपीत पाटलाव करतलो. देखून जेजूचो खरो शीस जावच्याक जेजू तावन शिकोवन जोडच्या इराद्यान जेजूची तो भेट करता. ह्या वेळी जेजू सर्ग जोडूंक हर एकल्यान परतून जल्मोवची गरज आसा म्हणून ताका सांगता. जल्मल्ल्या मनशाक परत जल्मोवंक असाध्य, पूण जेजू हांगासर परतून जल्मोवचें म्हळ्यार आमी नवी रचना जावंक आपोवणी दिता. हाची शीस जायजे तर पोरण्या जिविताक पाट करून क्रिस्ता थंय नव्या जिविताक वेंग मारी जाय. क्रिस्ती मौल्याधारीत अर्थाभरीत जिवीत जियोवंक आमकां सर्वांक साध्य. असलें जिवीत जियोवंक निकोदेमाक तो उलो दिता. आमी परत्यान जल्माचे तर कितें करीचें? आमच्या पातकी जिविताक अदेंच मागूंक तयार आसाजे. दुराशा, स्वकेंद्रीत जिवीत, हंकार, राग, हगें, मोसोर ह्या सर्वांक आमी पाठ करूंक आसा. आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी जेजूच्या एका शिसान कितें करीचे तें आमी विंचूंक आसा. तर हांव परत्यान जल्मोवंक तयार आसां गे.